प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विसवोर वोड 20 ते 24 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सेस 20 to 24। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मागीर जंय जंय आपणे ओगली विस्मितां केल्ली त्या नोकरांक तांणी जिवीत मन बदललें ना देखून जेजू असो बेस्तावंक लागलो। कोराझीन तुजें कोता, बेथसायदे तुजें कोता। तर तुमचे मदें केल्ली विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्ली जाल्यार केन्ना ती साकाफोटे आनी गोबर घालून प्राचीत करतो आसली। हांव तुमकां खरें सांगता, जोडटेच्या दिसाक तिराची आनी सिदोनाची जोडटी तुमच्या इतली खोर जावची ना। आनी तूं केपणना वयर मोडवा पर्यंत तूं उबा रावन पावतेली म्हूण रावताय कितें? एमकोडा पर्यंत तूं सोकलाक शेवटोतेली, कित्याक तुजे सोबे केल्ल्यांत ती विस्मितां सोदोमांत केल्ली जाल्यार आयज पर्यंत ते उबे उरतो आसले। हांव तुका खरें सांगता, जोडटेच्या दिसाक सोदोमाची जोडटी तुज्या इतली खोर जावची ना। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू भावार्थ नासलेल्या नोगरा विशीं आयज उलयता। आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की 2000 वर्सां पयलीं जेजू ह्या संवसारांत येयलो आनी ताणें दुसऱ्या दुसऱ्या नोगरांनी आपलें शिकोवण दिल्ली, देवाचें उतर परगट केल्लें। आनी आयज तो म्हणटा कोराझीन आनी बेथसायदा आनी कपेरनौम हे 3 नोगरांनी जेजून देवाचें उतर परगट केल्लेलें। आनी जेजू आयज त्या नोगराच्या लोकां कडेन उलयता, म्हणटा कोराझीन तुजें कोटा, बेथसायदा तुजें कोटा। तो तुमचे मदें केल्ली विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्ली जाल्यार केन्ना ती साकाफुडे आनी गोबर घालून प्राचीत करतो आसली। म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो म्हणटा जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ज्या भाशेन आयज तुमी हें दिसपट्टें देवाचें उतर आयकतात, आमकां की सोयी जाल्या काय की फकत हें उतर आयकोपाक? आमकां बरें दिसता उतर आयकलें जाल्यार, बरें दिसता कोणें शर्माव दिलो जाल्यार, बरें दिसता कोणें आमकां प्रवचन केलें जाल्यार, बरें दिसता कोणें आमकां सोजमणी दिल्या उपरांत। पूण भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर परगट करता तो एक तयारी करता। पवित्र आत्मा म्हणटा हे उतराची सोजमणी दी आमच्या लोकांक। म्हणटच जेन्ना हें उतर जें हांव आयकतां, हांव फकत एका कानान आयकतां आनी दुसऱ्या कानान सोडटां। हांव फकत तें आयकतां पूण ताचेर म्हज्या जिवितांत कसलोच बदलाव जायना। जेजू आयज ज्या भाशेन कोराझीन आनी बेथसायदाच्या गांवांत म्हणलें, ताका म्हणलें कोटा कोटा, तेच भाशेन तुका आनी म्हाका जेन्ना आमी फकत उतर आयकता, आमकां बरें दिसता पूण आमी तें उतर पाळिना, तो म्हणटा जोडटेच्या दिसा आमकां जेजू एमकोणान घालतलो। कित्याक? आमी फकत तें उतर आयकलां। भाव भयणीनो, आमी इगर्जेक गेल्या म्हणून, आमी मिसाक गेल्या म्हणून, आमी तेर्स केल्या म्हणून, आमी नोवेना केल्या म्हणून, आमी थोडे मागणे केल्या म्हणून आमी आतां स्वर्गा राज्यांत पावची ना। ही व्हडली चूक आमची जाता। आनी ही शिकोवण जी आमकां मेळटा इगर्जेन की आमी फकत हें देवस्पण केलें जाल्यार आमी स्वर्गा राज्यांत पावतले, आमी फटवले। देवाचें उतर म्हणटा जो कोण उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा तोच जेजूक मानलेलो जाता। भाव भयणीनो, आमकां खरेपणीन देवाक मानलेलीं भुरगीं जावंक जाय जाल्यार, खरेपणी आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार आनी देवाक मानवलेलीं जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय तें उतर पाळूंक। जें उतर आमी दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, तें उतर आमी आयकून 2, 3, 4 पाटी आयकून तें पवित्र आत्मा कितें आमकां सांगता। एक पाटी आमकां देवाचें उतर मेळ्ळें, खूब जाणां म्हणटात उतर येवंक ना जाल्यार बाबा मातशें उतर धाड आमकां। उतर धाडलें, तें उतरान आमचें जिवीत कशें बदललें। भाव भयणीनो, आमीच आमकां प्रश्न विचारुया। आमी जेन्ना देवा फुड्यान आसतले आमकां जबाब दिवचो पडटलो, म्हणून आमी येवचे पयलीं
आयज आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, हे उतर जे आमी आयकता, हे उतर जे आमी दिसपट्टे देवाचें उतर आयकता, जे देवान आमकां तें उतर धाडलां, तें आमी उतर आयकून खरेपणी आमचें जिवीत बदललां काय? खरेपणी आमी तें उतर आयकून आमी खरेपणी देवाचें भोगसणें मागलां काय? खरेपणी आमी आमचें मन बदललां काय? खरेपणी तें उतर आमचें मन बदलून आमी आतां उतर आमी तें दिसपट्ट्या जिवितांत जें आयकता तें आमी पाळटा काय? भाव भयणीनो, आमचो जाबाब होय जाल्यार आमी आनीक शिकोया, आमी उतरान रिगून रावया, आमी तें पवित्र पुस्तक उक्तें करून आनीक आमची शिकवण वाडोवन आमचो संबंद जेजूशी घट धरपाक धरुया. पूण आमचो जबाब ना जाल्यार आयज खिरीत भाशेन देवाचें भोगसणें मागुया. खरेपणी आमी खूब उतर आयकलां, खूब दिसपट्टें देवाचें उतर आयकलां, देव आमचे कडेन उलयला, पूण आमचें जिवीत बदलोंक ना जाल्यार फक्त आमी ज्या भाशेन एक नश्ट करता, बरें हांवें नश्ट केलो, मागीर दनपारचें जेवण, मागीर रातचें जेवण, तेच भाशेन हें दिसपट्टें देवाचें उतर हांवें आयकलें, म्हाका बरें दिसलें, ताजे उपरांत हांवें आतां ह्या संवसाराच्यो वस्तू केल्यो, हांवें जें आयकलां तें एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, पूण तें उतर पाळूंक ना जाल्यार आयज भाव भयणीनो, खिरीत भाशेन आमी देवाचें भोगसणें मागुया. आमी येवया जेजू कडेन आनी ताका म्हणया, जेजू तुजें उतर जावन आसा म्हज्या आत्म्याचें जेवण, तुजें उतर जावन आसा म्हज्या मनाचें जेवण, तुजें उतर जावन आसा म्हज्या कुडीचें जेवण. आयज बाब जेजू, हें उतर जें हांव आयकतलों, हें उतर म्हज्या काळजान रिगून धरून, हें म्हज्या मनाची नडसणी करून म्हज्या जिवितान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, आनी भाव भयणीनो, आत्म्यान म्हज्या जिवितान आनी म्हजे कुडीन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.